गुड इव्हनिंग. आम्ही आज आमची पार्टीची एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग घेतली. सगळी कार्यकारी मंडळाचे सगळे बहुतेक हजर आशिल्ले आणि आम्ही काही गोंयच्या दृष्टीन आमच्या पार्टीच्या दृष्टीन काही एक निर्णय घेतले. त्या निर्णयाच्या माहिती दिवपासाठी हांगा आमचे बरोबर आसात ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी दुर्गा कामत, जनरल सेक्रेटरी प्रशांत नाईक, आमचो राजेश कळंगोटकर, मागीर फ्रेडी बाब त्रावासो आणि विकास भगत, हांव मायसेल्फ मोहनदास लोलयेकर, जनरल सेक्रेटरी. आम्ही हाचे दृष्टीन आता आमच्या फ्युचराच्या दृष्टीन काही निर्णय घेतला. तातूंत कशें ठरले आमचे की आमची पार्टी ही सबंद गोवा बेज करपाक, म्हणजे जे आता काही ठराविक मर्यादित मतदारसंघापुरती आसताली ती आमी हाजे फुडें सगळ्या 25 ते 30 मतदारसंघाक आमी आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणजे ब्लॉक काडटले आणि पार्टी स्ट्रेंथन करपा दृष्टीन, कित्याक रोखडेच म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन येतात, ताजे नंतर जनरल इलेक्शन येतले. जनरल इलेक्शन केन्नाय जावंक शकता. त्या दृष्टीन पार्टी घट्ट करपाक आणि पार्टीचो प्रसार करपाक आणि पार्टीचें स्थान बळकट करपाक आमी सगळे कडेन ब्लॉक काडटले. 25 ते 30 अशें आमी टार्गेट दवरला ब्लॉक काडपाचें. दुसरें, ब्लॉक काडून आमी ठरयतले की खंयची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी लडोवप सिटां, कोण कोणा कडेन कशी स्ट्रॅटेजी चॉक आउट करप, हाजे दृश्टीन आमचें हें जालें. आतां प्रश्न असो आसा की आतां फोंड्याची इलेक्शनाक आमी कॅन्डिडेट घातलो ना, कित्याक युतीचो धर्म पाळून आमी ठरयलां की थंय कॅन्डिडेट घालूंक ना. कित्याक आमचें मेन टार्गेट आमी स्वताक आमची पार्टी अशी समजता की आमी बीजेपीचे अगेन्स्ट आनी गोंयचो खरो विरोधी पक्ष, म्हणजे खंयच्याच दाखय लिपय करनासतना आमी बीजेपीक उडोवपाक प्रयत्न करतात. आनी हाजे फुडेंय गोंयांक बीजेपीचें सरकार उडोवपासाठीच आमचे आतां पार्टी स्ट्रेंथन करतले आणि ती स्ट्रेंथन करतना बाकीच्याय कोण कोणा बरोबर जर आसात, जर बीजेपी पडटा थंय आमी सहकार्य करपासाठी पावल मारतले. आणि त्या पावलाचे पयलीं हें म्हणटे फोंड्या. आतां फोंड्याच्या इलेक्शनाक आमी कॅन्डिडेट घातलोच ना, घालपा नाशिल्ले, कित्याक युती धर्म आमी पाळटात आणि 27 म्हळ्यार आमी युतीक आसातच काँग्रेसीचे बरोबर. आणि त्यासाठी आमी आमचे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आणि आमचे पार्टीचे नेते थंय बीजेपीच्या विरुद्ध काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय म्हूण जे जे शक्य आहा ते सगळे आमी करतले. आणि आमी दाखोवन दितले की ह्या खेपेक थंय आमी सगळे एक कडेन आसात आणि बीजेपी पडपा जाय, हे आमचें उद्दिश्ट. सो हाजे फुडें जे कितें आसा पळय ते दुर्गा कामत तुमकां ब्रीफ करतलो. मोहनदास बाबान तुमकां सांगलें की आज जी 1-2 वरां आमची मिटींग चल्ली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह राज्य कार्यकारिणीची, आनी हांगा आमचे सगळे सिनियर लिडरांनी आपले मन मोकळेपणान तांचे जे इश्यूज आसात किंवा कितें करपाक जाय, फुडली वाटचाल कशी आसूंक जाय हाचे बाबतींत सांगले. आमच्या सिनियर लिडरान तुमकां सांगलेत की पक्ष संघटना मजबूत करप हो आमचो एक ध्येय. आणि पक्ष जर घट जालो आमचो, कारण आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्सान आसात, आणि पक्ष घट जालो जाल्यार ऑपोजिशन घट जातलें, आणि ऑपोजिशन जर घट जालें जाल्यार सरकार येतलो. सो हाजो आमकां एक हाजे हे बाबतींत कशें मुखार वचप हाजे बाबतींत चर्चाय जाली. त्या फोंडा इलेक्शन जे निवडणूक जाल्या पयर तुमी पळयलां आसतलें की फोंड्या जे काँग्रेस पक्षाचे जे जनरल सेक्रेटरी बाब सिनियर लिडर बाब राजेश वेरेकर, तांचे कडेन आमी पयर चर्चा केल्ली आणि काही कारणां तांचे कडेन चर्चा केल्ल्यो जे फाटल्या दिसांनी घडामोडी जाल्ल्यो त्यो. आनी ताच्या नंतर आमी तुमकां सांगिल्लें की स्टेट एक्झिक्युटिव्ह निर्णय घेतलो त्या बाबतींत. आनी बाब मोहनदासान तुमकां सांगलेंच की फोंड्या जे आसा आमचो पूर्ण तेंको आसतलो आमच्या अलायन्स पार्टनरा खातीर, कारण युनिटी इज स्ट्रेंथ. आणि बीजेपीक जर आमी घरा धाडटले जाल्यार एकवट दवरचो पडटलो आणि एकवटानूच आमकां मुखार वचचें पडटलें. सो त्या बाबतींत आमी वी आर क्लियर दॅट एज अ प्रिपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आमी आमचे कडेन लोक अलायन्स धर्म दवरूं ना दवरूं, पूण आमी अलायन्स धर्म दवरून मुखार वतात. आमी अलायन्साचेर किंवा अलायन्स लिडराचेर टिका आमी करपाक सोदनात, कारण लोकां मदीं जो एक युनिटीचो मेसेज जो आसा, युनिटी जी लोकांक जाय त्या बाबतीनूच आमी आमची फुडली वाटचाल आसतली. सो ताजे हातून आमी एक हे जाल्ले आसात. दुसरें म्हणल्यार पक्षाची एक अध्यक्षाचो दौरो आणि पक्षाची संघटना वाडोवप गोंयभर, म्हणजे म्हणून तुमकां सांगला 25 ते 30 मतदारसंघांनी संघटना उबी करप. फाल्यां थंय निवडणूक लडू न लडू, फाल्यां जर अलायन्स पार्टनर त्या मतदारसंघात आमचे संघटने खातीर तांकांय आधार जातलो. सो अशे तरेन वचप ही आमी ठरयल्ली आसा. आणि एक कल्मिनेट जातले मेच्या 30 तारखेक गोवा स्टेटहूड डेक एक मोठी पब्लीक मिटींग
पक्षाची, कारण आमकां पुरो 10 वर्सां जातात पक्षाक ह्या वर्सा, आनी लोहिया मैदानाचेर एक पब्लीक मिटींग जावची अशें एक सगळ्यांचें एक मत आशिल्ल्यान ते आमी 30 मेक घडोवन हाडटले. त्या नंतर मुखाल्ले जे डिसिजनां काय घेतल्यात ते तुमकां बाब एनवायरमेंट संदर्भात ते बाब विकास तुमकां सांगतले. नमस्कार. कांय ठराव आयज कार्यकारिणी बैठकी भितर जाले. खास करून मिराबागाक जो प्रोटेस्ट चालू आसा त्या प्रोटेस्टाक पक्ष म्हणून आमची सगळ्यांनी एकमतान असो निर्णय घेतला की आमी पुरायपणान पक्ष म्हणून तांचे बरोबर रावप. तसोच जो रिजनल प्लॅन आसा तो बेगिना बेगीन सरकारान लागू करूंक जाय, हो दुसरो ठराव. आनी तिसरो मोठो ठराव आमी असो घेतला की इनफ इज इनफ. जे आंदोलन ऑर्गनायझेशन आंदोलन चलयता त्या आंदोलनाक पुरायपणान आमी तेंको दिवपाचो. देव बरें करूं. इनफॅक्ट आमी ऑलरेडी इनफ इज इनफ चळवळी बरोबर आसात. पयर काणकोणा मिटींग जाली तातूंत भितर आमचो सक्रीय सहभाग आशिल्लो तातूंत भितर ते हें करपाक. आनीक ओवरऑल आमकां दिसता की गोंयची जी वाट लागता आतां, जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाता, डायरेक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टीज टू आउटसायडर्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गजाली घडटात, प्रेशर ऑन द लँड, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे हांगची वीज, उदक हाजो कांयच अभ्यास करनासतना आनी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट हे अभ्यास करनासतना जाता पळय, ताजो कांयच अभ्यास करनासतना जे मोठ्या मोठ्या प्रकल्पांक जे परमिशन दितात, जाका लागून म्हळ्यार मुखाल्ली कांयच चिंतनासतना गोंयची मुखाल्ली परिस्थिती कितें जातली हें चिंतनासतना जे करता पळय ताचेर आळा हाडपा खातीर आमी वेगळी हे म्हळ्यार आतां ऑलरेडी एक चळवळ माजी मुख्य न्यायाधीश अलाहाबाद हायकोर्टाचे फेर्दीन रिबेलो हाच्या नेतृत्वा सकल सुरू जाला. सो आमी टोटली ह्या चळवळी बरोबर आसतले, चळवळीक पाठिंबो दितले. ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन करपाच्या बाबतीत अनलेस अँड अंटील यू हॅव अ ब्लॉक, यू हॅव अ कमिटी, तुजे प्रेझेन्स आसना मतदारसंघा भितर. आमचे चाहते संपूर्ण गोंया भितर आहात. गोवा फॉरवर्ड पक्षाक मानपी आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या आयडियोलॉजी मानपी, आमच्या लिडराक मानपी चाहते संपूर्ण गोंया भितर आहात. पण एक ऑर्गनायज स्वरूप ताका दिवपा खातीर चाहते उरलेच म्हणून जायना, तुका ताका ऑर्गनायझेशना भितर हाडपा जाय. ताजे खातीर पक्षान आज निर्णय घेतला 25-30 मतदारसंघा भितर पक्ष बांदणी करपाची. आनी ओवरऑल एक संपूर्ण गोंया भितर एक शक्ती म्हण परतून एकदां इमर्ज जावन येवपाचें. बिकॉज आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लो पक्ष, तुमकां खबर आसतलें की विदीन अ स्पॅन ऑफ 6 months पक्ष स्टार्ट करतकीर आमी ऑलमोस्ट जवळजवळ 3 मतदारसंघ 4 जिखिल्ले त्या वेळाचेर. सो ती स्ट्रेंथ परतून गेन करपा खातीर आमचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चलतले. आता ह्या दिसांक एक आमच्या अध्यक्षाचेर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली. कशी कॉन्ट्रोवर्सी की दिल्ली 4 मार्चाक सगळ्या हांची मिटींग जाली आमदारांची, थंयी आमच्या अध्यक्षान ते सांगले. आनी 8 मार्चाक सागर जावडेकरान एक लेख बरयलो, तातूंत की ताणें सांगिल्लें की हें अशें अशें जावपाचें आहा. आनी बरोबर त्या तरेन गव्हर्मेंटान आपल्यालें सेशन गुटलयलें सबंदें घेवन. आमचो अध्यक्षान पयलीं क्लियर केल्लेंच आसा की काही जाणांक अशें मिसअंडरस्टँडिंग अध्यक्ष भितर रावलो आनी बाकीचे भायर आहा म्हण. अध्यक्ष भितर रावतनाय क्लियर केल्ले अध्यक्षान की सेशन गुटलय नासतना वोट ऑफ अकाउंट्स घेयात, जे पयलीं घेतिल्ले आसा मनोहर पर्रीकराच्या सरकाराक जाल्ले आसा. आनी त्या तरेन सेशन कंटिन्यू करपा जातालें, सेशन बंद करपाचो प्रश्न आशिल्लो. सबंद बजेटाचेर घेनासतना जुलयाक हाजे पयलीं प्रत्येक बजेट जी जालात ती जुलयाक फुल्ल बजेट घेतिल्ले आसात. हाजे पयलीं अशें कितलीं वर्सां जालां जुलया बजेट घेता आनी तशें करा म्हण ते करनासतना सरकारान आपल्याचे सोयीनुसार कित्याक सरकारा कडेन इतली मेजॉरिटी आहा, त्या मेजॉरिटीक हें करनासतना तांणी तें सेशन गुटलयलें. काही आमदारांनी ते बॉयकॉट केले आनी भायर येवन आमच्या आमदाराचेर वेगवेगळे आरोप केले. त्या आरोपाच्या हातूंत हांव वतना ते जाल्यार मागीर सांगतलें. पूण परिस्थिती अशी आशिल्ली की आमच्या आमदारान पयलें सांगिल्लें 10 फेब्रुवारीक. आतां 10 फेब्रुवारी नंतर 15 किंवा 16 मार्च हें जें कितें घडलें अशें काही जाणांनी कितें ठरयलें आनी एक स्टोरी तयार केली, एक नरेटिव्ह तयार केलें काही जाणांनी की तें नरेटिव्ह कशें की वार्का कुंकळ्ळी टू हावजिंग बोर्ड अशी एक स्क्रिप्ट तयार जाली आनी कोणा तरी मुखार काडलो आनी एक स्क्रिप्ट म्हणजे नाटक तयार केलें की 15 तारखेर जालें, 16 तारखेर जालें, 18 तारखेर जालें, 19 तारखेर जालें. आनी तातूंतल्यान आमच्या आमदाराचेर काही आरोप करपाचे प्रयत्न जाले. ऑफकोर्स ताका व्हडलें हें जालें ना, कित्याक
आमच्या आमदारान 10 फेब्रुवारी सांगले, 10 फेब्रुवारी ते 15 मार्च जवळजवळ 1 महिना जावन 1 महिन्यानंतर म्हणजे 2 गजाली जावंक शकता की 10 फेब्रुवारीक आमच्या आमदाराक स्वप्न पडिल्लें उरतलें की 15 किंवा 16 फेब्रुवारीक हे जे मार्चाक हे जे कितें कोणी तरी स्क्रिप्ट बरयली आनी जी पब्लीश केली की स्क्रिप्ट बरोवन जी वाया वार्का कुंकळ्ळी टू हावजिंग बोर्ड अशी जी स्क्रिप्ट करून धाडली आनी काही लोकांनी आपल्या ती स्क्रिप्ट लोकां मुखार मांडली, ती स्क्रिप्ट हाजो अर्थ असलो की 10 फेब्रुवारीक आमच्या आमदाराक खबर आशिल्लें आसतलें. सो अशे काही घटक आसात जे आमच्या आमदाराचेर वेगवेगळे आरोप करपाकच, म्हणजे तांकां खरें म्हणजे विरोधी बीजेपीच्या विरुद्ध कांय करपाचें ना, पूण जेन्ना जेन्ना कितें जाता तांकां अशें दिसता की विरोधी आमदार म्हणजे आमचो विजय सरदेसाय होच एक विरोधी आमदार आनी विरोधी पक्षाचे आमदार सरकाराक सोडून फक्त गोवा फॉरवर्डाच्या आमदाराक, गोवा फॉरवर्डाच्या नेत्याकच टार्गेट करपाचें पळयतात. हातूंतल्यान तांचें हें कळटा. तितून हांव चड एक्सप्लेनेशन करपाक वचना कित्याक सगळे लोकां मुखार ब्लॅक एंड व्हायट आहा, तितून अशें लिपोवपाचें कांय ना. 10 फेब्रुवारीक जे सांगलां ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां, अशें खंय बंद दाराच्या आड कोणाक अशें काना कुजबूज केलें ना. सो हें जें कितें आहा तें सगळ्या पत्रकाराच्या मुखार आसा. आनी अशे जे काही घटक जे हें करपाक पळयतात, नांव पेड्ड्यार करपाक पळयतात, तातूंतल्यान आमच्या हाजें नांव पेड्ड्यार जावंक शकना. आज गोंयभर अशी एक आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाची अशी इमेज आहा की गोंयचो खरो ऑपोजिशन जी पार्टी जर आसा तर ती गोवा फॉरवर्ड आसा आनी विजय सरदेसाय हो सबंद गोंयाक एक काही मर्यादीत हाजे पुरतो न्ही, एक तालुक्या पुरतो किंवा एक मतदारसंघा पुरतो प्रश्न घेवन केन्नाय गेलो ना. विधानसभेक जेन्ना जेन्ना हें केला तेन्ना सगळी गोंयची एक नेतृत्व केल्ल्या, गोंयच्या लोकांचे प्रश्न घेवन, सामान्य मनशाचे प्रश्न घेवन लढाई केल्ली आसा आनी त्या देखून सबंद गोंयाक ताका एक विरोधी पक्ष नेतोच म्हूण पळयतात. जरी तो एलओपी ना, ऑफिशियली जरी एलओपी ना, तरी विरोधी पक्ष नेतो म्हूण लोकांनी ताका मान्यताय दिल्ली आसा आनी लोक ताका विरोधी पक्ष नेतो म्हूण पळयतात. फ्रेडी बाब, लास्ट टाइम तुम्ही म्हटलेलं युरिक काहीतरी युरिन माफी मागपा म्हणून, सो माफी मागली काय अजून कितें उरना? ओके, हांवें प्रेस कॉन्फरन्सां म्हणलें. आतां हांव एज अ क्रिश्चन म्हणटरीच आमगेलो खोरेजमांचो कार्ड चलता आनी युरीन म्हणलो तें सगळ्यांक म्हणलें आनी हांवें सांगलो तें सगळ्यांक उजिरी सांगलोलें आनी हें सगळ्यांक खबर आहा. काँग्रेसाचो बाब कोण तो ठाकरे माणिकराव तेणे पासून सांगिलां कोणे कोणाचेर टिका कशी. दुसरे काँग्रेसाच्या एक लिडरांनी म्हणलां तें काबार जालें. आतां आमगेले हितू क्रिश्चन हितू खोरेजमाचो कार्ड चलत म्हणटरी फॉरगिव एंड फॉरगेट. जरी तर तेंका दिसता केली ती चूक, वी आर ऑल्सो रेडी. आमी बक्षू तयार आहाय आनी बक्षण घेवपाकूय तयार आहाय जरी तर तेंका दिसत जाल्यार, बट दुसरे पाटी तें करप ना. पूण ह्या फॉरगिव एंड फॉरगेट तुमकांच लागता, युरीक लागना? तें तुमी त्या कडेन न्ही, जाता तो ना ऐक एक मिनिट. युरीक आमी तितले महत्व दिनात जितले माणिकराव ठाकरे, कित्याक तांगेलो इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे ताका हायकमांड. फाल्यां जर युरीन सांगलें तो आपल्याक कोण न्ही, जशें माणिकराव ठाकरेन सांगलें की युरीचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही, ताणें स्पेसिफीक सांगला युरीचो स्टेटमेंट. आतां जर युरीन जर फाल्यां जर सांगत की माणिकराव ठाकरेचो स्टेटमेंट हो पक्षाचो स्टेटमेंट न्ही, आपल्याचो स्टेटमेंट म्हणटा तो पक्षाचो स्टेटमेंट, तर आमी ताजेर मागीर उत्तर दितले. ताणें सांगू दी. आतां जेन्ना तो ताका डिसोन करता की तो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही म्हण, तर सामान्य मनशान कोणी जर स्टेटमेंट केला ताका महत्व दिवपा इतली आमगे पार्टी ताका येना. सामान्य मनीस जायना न्ही तो हय, पूण जेन्ना पार्टीचो हायकमांड सांगता बरोबर पार्टीचो हायकमांड जेन्ना येवन सांगता की तो स्टेटमेंट हो इंडिव्हिज्युअल स्टेटमेंट हो खरें म्हणजे ताका इन्सल्ट हो. आतां म्हाका जर म्हाज्या पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें की जनरल सेक्रेटरीचो स्टेटमेंट हो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही, आय विल रिजायन सेम डे. म्हाका जर अध्यक्षान सांगत फाल्यां की तूं जें आहा तें उलयला तो म्हाजो पार्टीचो स्टेटमेंट न्ही, फाल्यां मागीर राजिनामो अध्यक्षाच्या टेबलार आसतलो, कित्याक अध्यक्ष जर म्हाका डिसोन करता जाल्यार. सो पार्टीचो हायकमांड जर ताका सांगता तर ती जबाबदारी तागेली, ती नितीमत्ता ताणें ठरोवपाची की ताणें राजिनामो दिवप काय तसो चिकटून रावप म्हण तें. ताजेर हांव उलयना. ओके, दुर्गादास बाब, गोवा फॉरवर्डाचो सध्या फोंड्या मतदारसंघान कसो कितें स्टँड आसा, जावं कितले वोट शेअर आसपाक शकता म्हणटा? पळयात, आमी बाब राजेश वेरेकार आमच्या पक्षान आशिल्लो थंय जेन्ना आमी राजेश बाब आमच्या पक्षान आशिल्लो प्रचंड प्रमाणात आमी तें कामूय केल्लें. फाटल्यान निवडणुकीक जेन्ना आमी सीट क्लेम करपाचें आशिल्लें, पूण जेन्ना सीट शेअरिंगाचो टॉक्स आयलो
तो सीट काँग्रेसीक गेलो आनी त्या नंतर आमच्या पक्षाचे जे कोण आशिल्ले वर्कर्स म्हणा आमचो त्या वेळाचो कावन्सिलर दादा नायक सगळे बाब विजय सरदेसान फोंड्या येवन मिटींग घेवन सपोर्ट डिक्लेअर केल्ले आमी आनी राजेश बाब अवघ्यात काही मतांनी म्हणजे तिनूय कॅन्डिडेटा मदीं लागींचे हातून म्हणजे अशें न्ही की तिनूय कॅन्डिडेट लागीं म्हणजे 70 आनी राजेश म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली 300 काय 400 मतांनी पडलो त्या वेळाचेर. सो आतां पयर जेन्ना असो स्टेटमेंट आयलो विरोधी पक्ष नेता कडल्यान की आमच्या अध्यक्षाचेर ऐन निवडणुके तोंडार ताच्या नंतर पयर आमची एक मिटींग जाली बाब राजेशा कडेन आनी राज बाबा कडेन आमी आमचे जे म्हणणे आसा ते सांगले. त्या भायर कॅन्डिडेटाकूय आमी मेळ्ळे, कॅन्डिडेटाचे मुखारूय आमी दवरले. सो कॅन्डिडेटान आमकां त्या वेळार सांगले की तातूंत आपल्याक तुमी घालनाकात त्या तुमच्या लेवलाचेर आनी आमी मागीर सांगले की काँग्रेस पक्षा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येवचें जशें मोहनदास बाबान तुमकां आतां सांगलो. काल तांचे सिनियर लिडर म्हणजे महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री गोवा इन्चार्ज गोवाडे माणिकराव बाब ठाकरेजी हांच्यांनी जे काल वक्तव्य दिलें की तो अशें म्हणूंक जायनाशिल्लें बाब विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचो एलाय आनी अशें उतरां एलायन्सा मदीं जावंक जायना आनी अत्यंत चुकीचे म्हूण हे तांचे डेस्क इन्चार्जान मिडिया मार्फत आमी स्टेटमेंट पळयलो आनी व्हिडिओ पळयलो. सो आज बाब फ्रेडीन जेन्ना हो टॉपीक मिटिंगेन डिस्कशनाक काडलो की अशें म्हणल्यार की आमच्या सगळ्यांची भावना दुखवल्यात आमचे सगळे सिनियर लिडर्स म्हणा सगळे पक्षाचे ग्रासरूट लेवल पर्यंत. त्या वेळाचेर असे निर्णय जाले आनी निर्णयाच्या नंतर आतां अशें एक ठरयलें की बाब फ्रेडीन तो एक जर तुमकां ताणें सांगला ताणें म्हणलें की आमच्या धर्मान लेंथाचो सिजन चाललो आनी फॉरगिव्ह अँड फॉरगेट अशे तरेन आसूंक जाय. सो ताज्या उतराकूय मान दिवन सगळ्यांनी अशें एक डिसिजन घेतलें अख्खे स्टेट एक्झिक्युटिव्हान की बाब फ्रेडीन जे मुखार दवरले की ताज्या उतराक मान दिवन आमी ते करपाक आनी मुखार वचपाक. सो आतां आमचो स्टँड क्लियर आसा. वी आर अ प्रिपोल एलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी आनी आमचो थंय पुराय टीम जी आसतली आमचे जे कोण आसतले वर्कर बिकॉज सगळे वी वील वर्क टुवर्ड्स द इन सपोर्ट ऑफ द काँग्रेस कॅन्डिडेट कार्ड घेवन करतले. आणि ऑलरेडी पयर जी कॅन्डिडेटा कडेन मिटिंगूय जाल्ली थंय मिटिंगेन इनिशियली बाकीच्या निर्णय जावच्या पयलीं कॅन्डिडेटा कडेन आमी चर्चाय केल्ली कशे तरेन SIR कितले वोट्स गेल्यात, कशे तरेन इफेक्ट पडूं शकता, कशे तरेन स्ट्रॅटजी आसपा जाय आनी भरघोस मतांनी ताका निवडून हाडून कशें जिखोवंक जाय हाजेरूय आमी त्या दिसा थंय राजेश बाबा कडेन आनी स्टेज शेअर करतले कारण आरजीपीन काल जेन्ना समर्थन ना आमी वी आर अ प्री पोल एलाय ऑफ द काँग्रेस पार्टी सिन्स 2007. मतभेद आनी मनभेद राजकारणान आसतात पूण मतभेद आसतना केन्ना जर चुकून मातशे मनभेद जातात म्हणजे कित्याक कोणी ऑफ द ट्रॅक स्टेटमेंट करता आनी तातूंत मनभेद जाता आनी आमचे कार्यकर्ते वयर ते सकून दुखतात. पूण तेय काल AICCचो डेस्क इन्चार्ज बाब हाणें क्लॅरिफाय केल्ले आसा. आमच्या जो फ्रेडी बाब जो आसा वेळी मतदारसंघातलो आनी आदलो पंच ताणें जे लोकां आमचे मुखार दवरले की आमचो लेंथाचो सिजन आनी तांच्या धर्मान तुमकां सांगला तो ब्रिफींग केला की फॉरगेट अँड फॉरगिवनेस इज एवरीथींग. आनी म्हाका दिसता आज थंयच्यानूय स्टेटमेंट आयला ओपोजिशन लिडरा कडल्यान की आपल्याकूय तो टॉपीक आतां एंड जाल्लो आसा जालें तें जालें म्हूण. सो ताजेर तो म्हाका दिसता टॉपीक आतां बंद जालो आनी आमची जी पुराय टीम जी आसा तुमकां कांय दिसांनी बाब विकास म्हणा सगळे तुमकां दिसतले कॅम्पेन करतात. पूण दुर्गादास तुम्ही ही मिटिंग जायसर दुखावलेले आशिल्ले कारण तुम्ही डिसिजन आतां घेतला मिटिंग जावन कारण नॉमिनेशन आसपाक गरज ना 5 जाणांक वचूंक मेळटा आनी सकाळी अशें नाशिल्लें की सकाळी आमी खुर्चाड्यार बाब अमित पाटकारा बरोबर अमित पाटकार पावलो कारण ताका ही हॅड टू रश बिकॉज दिस इज पार्टी कॅन्डिडेट आनी आमी खुर्चाड्यार वचून थंय डायरेक्ट जाल्ले आनी थंय रिजल्ट तुमकां आमच्या अध्यक्षांनी बाब पाटकारान मेळून दिलो लोकां बरोबर की जे थंय त्या मॅटरान जर एक्शन घेवंक सोदनाशिल्ले पुलीस तर पॉस्को ऍक्ट लावपाक भाग पडलो आनी दनपार 1 म्हणल्यार तुमकांय अपडेट आयली पुलिसां कडल्यान की पॉस्को ऍक्ट लायलो म्हणून. सो टुडे इज अ विन विन सिच्युएशन. आज दीस बरो गेल्लो आसा. आतां चल या फुडें दुसरे आनी एक खुलास करता हांव एक मिनिट हांव खुलासाक करता की मरे गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही कोणाकच खिंडी गाठपा सोदना. खिंडी गाठोवप म्हणटा तो एक मराठी शब्द प्रयोग आहा पळय म्हळ्यार ऐन वेळार युद्ध समज वता आनी ताका अपशुकून करप अशें करपाक सोदना. आमगेले मेन मोख आहा फोंडेचें इलेक्शन जिखपाचें. सो थंय मिठाचो खड घातलो खंय थंय खिंडी काडलो आनी कितें निमित्त कांड हें केलें अशें करपाचें ना. आमगेलो ओपन मनान आमी मुखार आयिल्ले आसात आनी पयले मोख म्हणटी थंय BJP हरपा जाय ही पयली मोख. 25-30 कॉन्स्टिट्युएन्सी स्ट्रेंथन करतल्यो
ना 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 सावता 25-30 खंय आहात सावता विसात सावता 20 आहात ना 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 पॅन सबंद गो. आम्ही सबंद गोवा हो आमचे हे दवरिल्ले आहा आनी सबंद गोंयचे आमी 25 ते 30 स्ट्रेंथन करतले. दुर्गा प्रसाद आतां आमी आयज तुमचे पार्टी लिडर्स मेशूक मेळले मेशू दुकास्तार कितें कशें तुमी सांग्यार कॉन्सन्ट्रेट करता 100% 100%. We are a political party and we are set to build our organization across the state to strengthen the opposition so that if opposition is strengthened, we will form a government together. आणि एडवान्स सांगता सांग्यावरी म्युनिसिपालिटी हे आमची बरोबर असता आमी गेले असतले. इनफॅक्ट 1 मिनिट इनफॅक्ट वयर जाल्ल्या झेडपी इलेक्शनाक इन सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो कॅन्डिडेट फक्त 19 मतांनी पडला ते वी हॅड अ सबस्टेन्शियल प्रेझेंट 19 मतांनी पडप इज म्हळ्यार ऑलमोस्ट जिखिल्ल्या भशेन जाल्ली तो आनी दॅट इज ती झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी इज पार्ट ऑफ सांगे मतदारसंघाची. So is it hint that Meshu will be joining Goa Forward? We are open to everyone to join to strengthen our party and we will take good people in and in coming days you will see that party will grow to strengthen the opposition to form the government in 2027. मतभेद आणि मनभेद कुशीक दवरून we will चल या फुडें. तुम्ही म्हणले जरी ऑफिशियली युरी आलेमा हो एलओपी असलो तरी विजय सरदेसायाक लोक ऑपोजिशन लिडर म्हणून आता काँग्रेसीची 3 आसा कोणाचो इगो हट जाता युरी आलेमा ना 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 युगो प्रश्नच ना युगो घेऊन राजकारणाक वचपाचें ना राजकारणाक लोक सामान्य मनशाचे प्रश्न सामान्य मनशाच्यो भावना घेवन वचपाचें उरता पर्सनल युगो आहा ते घराडीन दवरून देवप सो युगोचो प्रश्न ना आमी ताका विरोधी पक्ष नेतो म्हणूच पळयतात पूण जेन्ना सबंद गोंयभर हे वता तेन्ना लोकांची एक नरेटिव्ह आहा की विजय सरदेसायकय ऑपोजिशन हे म्हणून पळयतात जरी तो विधानसभेचो विरोधी पक्ष नेतो वेगळो आणि सबंद गोंयाक एक विरोधी नेतो उरोवप हे वेगळें हे दोन वेगवेगळी गजाली. तुम्ही आता कितें म्हटलें 25 मतदारसंघात तुम्ही काम करतले मागीर त्या 25 मतदारसंघात तुम्ही मागीर दावो करतले पळय तुका हांवें क्लियर कट सांगला मनोज बाबान तुमकां क्लियर सांगला 25 ते 30 मतदारसंघात ऑलरेडी आमचे 7 ते 10 मतदारसंघात प्रेझेंस आसा आमची संघटना आसा. आता खूब कडेन अशें जाता की XYZ मतदारसंघात आमकां कॅन्डिडेट घालपाचें ना पूण आमचे बरे मागपी आसा आमचे आसा सो संघटना वाडोवप हो आमचो धर्म कारण फाल्यां जर ते काँग्रेस पक्ष घालता किंवा आनी कोणूय घालता जाल्यार ताजो बेनिफीट एलायन्साक वतलो आनी पुरायपणान सगळ्यांनी मेळून काम करपा जाता. सो आमचें संघटन दुसऱ्यांक मदत करप पण तुका सांगलें हांवें ओपोजिशन आमी जर स्ट्रॉंग जातले जाल्यार ओपोजिशन स्ट्रॉंग जातले आनी ओपोजिशन स्ट्रॉंग जाल्यार सरकार जातलो. सो हाजोच आमचो ध्येय हाजेर बरें डिस्कशन म्हणजे आज बरो तेंप मिटींग चल बरी दोन वरां आमचें डिस्कशन हाजेरूच जालें. सो वी वील बिल्ड ऑर्गनायझेशन सांग्यार तुमकां आमी दाखोवन दिला फाटल्या झेडपीक एका म्हयन्यान आमी काम करून सहज म्हाका दिसता 14-19 मतांनी आमी पडले विथ अ न्यू फेस. सो पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग अ न्यू फेस. सो सांग्यार म्हणा मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणा बाकी कडेन तुमकां येणार आतां फॉर एक्झाम्पल कुर्चड्यार आमचें तशें कांय ना पूण तो अमित बाब पाटकर आसा आज तुमी ताच्या हातान हात घालून आमी अमित बाबा बरोबर आज ते कुर्चड्यार इशूक गेले न्ही बरोबर गेले. काल एक गोवा RGP ने हे घेतली प्रेस त्यांनी कितें म्हटलां की नेक्स्ट 27 जर रिजनल पार्टी म्हणून गोवा फॉरवर्ड जर तेंच्या कडेन जर रेडी आसा जाल्यार ते रेडी आहा तुम्ही असतले म्हणजे जर नॅशनल पार्टी नॅशनल पार्टी सर जर आमगेलो प्रिन्सिपल ऑपोनंट भारतीय जनता पक्ष भारतीय जनता पक्षाक उडोवपासाठी जे कितें करपा जाय ज्यो लोकांच्यो भावना आहा गोंयच्या लोकांक आसा की हें सरकार चेंज जावपा जाय आनी त्या लोकांच्या भावनेक आमी आदार दिवन जे लोकांक जाय तें करपाक आमी तयार आसतले. RGP अशें न्ही जे कोण समविचारी आसात आनी जांकां दिसता प्रामाणीकपणे की भारतीय जनता पक्ष पडपा जाय तांचे बरोबर फाल्यां NCP येवंक शकता. शेवट लोकांक जें जाय तें दिवपा जाय न्ही. थँक्यू. थँक्यू.